जे पळय एमपीटीन बर्थ नंबर 12 आनी 13 बांदपाचें चिंतलां. फाटीं आमी सांगलोलें एक 8 दीस पयलें की हें सोंपोन तेणी सोंपोनूच दवरचें म्हूण. सो हे सरकाराक आनी एमपीटीक आमी सांगूंक सोदताय हिंगा आनी हे वास्कोचे बेयार तेणी येवची न्हू. सो येयल्यार सगळे फिशरमॅन फूल गोंयचे फिशरमॅनाक तशेंच वास्कोचे लोकांनी आमकां सांगलां तुमी केन्नाय आमची लोकांची गरज पडत जाल्यार आमकां सांगाय हो प्रोजेक्ट ओपोज करपा लागून. सो आमी सांगूंक सोदताय एज अ फिशरमॅन म्हूण की वास्कोची जी पळय बे आहा टील बर्थ नंबर 11 टू हिंदू सेमिंद्री कडेन ही फकत तेणी फिशरमॅनाकूच दवरची म्हूण एक मागणी कोत्ता. गव्हर्मेंट जो पळय BJP सरकार आहा ते कडेन एक मागणी कोत्ता हेजेर आनी एमपीटीक तेणी कसलें कितें करूंक दिवचें न्हू म्हूण. कित्याक हें जें पळय तें कोत्तले जाल्यार तें इल्लिगल कोत्तले. आनी तुमी जाणाय आयज जरी तर ओल्ड क्रॉस आनी बायणां रांपणकार जेन्ना एमपीटी ड्रेजींग कोत्तले तें कोर्टान वचोन आयज तेणी आडयलें जाल्यार हेंवूय ते आडायतले. कित्याक आमकां आयज वास्कोचे जे पळय पब्लीक हियरींग जालोलें तेन्ना टिलक ग्रावंडार तेन्ना आमकां सगल्या लोकांनी सांगलां तुमी केन्नाय कितेंय मुखार वचपाक जाल्यार तुमी फाटीं राव नाकाय मुखार वचाय आनी कसलोय प्रोजेक्ट जो पळय एमपीटीचे येता जाल्यार तो तुमी हाडाय. आयज आख्खो वास्को बे फ्रायड फ्रॉम जेटी फिशींग जेटी टील हिंदू सेमेंट्री आयज हे आख्खो कॅप्चर करूंक सोदता. आयज एमपीटी कंटिन्युअस ड्रेजिंग करून इलिगल ड्रेजिंग करून आमची पळय वास्कोची बे जी 1.10 किलोमिटर आशिल्ली आयज फकत 500 मिटर उरल्या. आनी तितूंतले सँड ड्यून्स जे आसा पयलीं जे आशिल्ले 500 मिटर माय सँड ड्यून्स आयज फकत 35 मिटरूच सँड ड्यून्स उरला. पूण हे जे असले प्रोजेक्ट हाडटा लोकांक दुसरो पिक्चर दाखोवन लोकांक फटोवपाची प्रयत्न जे चल्ला हे सरकारान म्हाका दिसता ही प्रोजेक्ट जी आसा जी आख्खी वास्को बे कॅप्चर करपाक ही ताबडतोब बंद करचे. नाजाल्यार आमी गोवा एगेन्स्ट कोल आनी वास्कोकार ह्या प्रोजेक्टाचेर स्ट्रॉंग विरोध येतले आनी जाय जाल्यार आमी रस्त्याचेर बी येतले.